नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आयची कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आरकिणी. आज एक नवीन कार्यक्रमा संगात तुमच्या मुखारी हाजर झाल्या. आयचे कार्यक्रम साधना पथ. साधनेचे वाटेरी कठीण परिश्रम करून मुखार येयले साधकांगेले एक परिचय करचे आणि तांगेलोट एक आप्त संवाद करत असल कार्यक्रम हो साधना पथ. हे साधना पथ कार्यक्रमाचे सुरवेची आमगेली सोयरिणी फामाद हास्य भाषणकारती लेखकी आणि नटी श्रीमती संध्या शणै उडुपी. नमस्कार संध्या शणै. नमस्कार. आयचे कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत तुमका. संध्या शणै उडुपी हांगेले नाव आयकनातील जन ना ताजी काही चढ जावन तांगेले हास्य भाषण आयकनातील जननांची जाल्यार तांगेले एक थोडोची सनशी एक परिचय आमगेले वीक्षकांक करून दिवचे चांग म्हण म्हाका दिसता. संध्या शणै मूलतः सोमेश्वर गांवची आगुंबे सकलचे म्हळ्यार मलेनाड म्हणटा आमी ताजे एक भारी एक चंद गांव सोमेश्वर थंय तांणी जल्मलेलीची. तांगेला आनू दिवंगत श्री मंजुनाथ भक्ता आणि अम्मा दिवंगत श्रीमती सुगंधा भक्ता. उडपाचे श्री विठ्ठलदास शणै हांगेल वटो लग्न जावन सुरवेक थोडे काळ मुंबईंतू ताजे उपरांत उडपा येवन वास. आरंभिक सौंदर्य तज्ञ जावन वृत्ती निर्वहण, नडुमने साहित्य संवाद वेदिके आणि सुहासम संघटना मुखांतर आपल्या भितरी आसूचे हास्य प्रज्ञा आणि हासोवचे प्रवृत्ती दोन्ही उजवाडा हाडलेली अप्रतिम साधकी. कर्नाटकाचे प्रमुख गावांतू मात्र नाही चेन्नई, मुंबई, गोवा, केरळ, हैदराबाद, दुबई, अबुधाबी अशी देश विदेशांतू हांगेले हास्याचो प्रवाह व्हडला. तालूक मट्टाचे जिल्हा मट्टाचे साहित्य संमेलनांतू, अखिल भारत साहित्य संमेलनांतू, लायन्स जेसी संस्थांतू, महिला संघटना, कॉलेज विद्यार्थी संघ अशी हांनी 1000 चढ हास्य भाषणान जनांक पोट्टा दुखी हाडयल्या. आकाशवाणी, टीव्ही चॅनल, FM वाहिनींतूय हांगेले ध्वनी प्रतिध्वनी जाला. टीव्ही हास्य स्पर्धो ह्या कार्यक्रमाची निर्णायक जावनूय हांनी भाग घेतला. उडपाचे विश्व संस्कृती प्रतिष्ठानम आणि सुहासम हाजे उपाध्यक्षा, रथबीदी ಗೆಳೆಯರು, ತುಳುಕೂಟ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಘಟನೆचे सक्रिय सदस्य, मागीर मुस्संजेयಲ್ಲೊಂದು ಮುಂಜಾವು हे पुस्तकाची लेखकी, आभरण यूथ ऑफ GSB कोंकणी साधकी प्रशस्ती विजेता, हेब्री तालुका द्वितीय कन्नड साहित्य संमेलनाचे सर्वाध्यक्ष पदवी अलंकृत झालेली आणि हानी 2 सिनेमांतूय अभिनय केला. उदय टीव्हीचे नगे सकत सवाल हाजे विजेता, हांगेली धुव श्वेता, जावई अजयू, आश्वेज नत्तू, सात्विकू पूतू आणि बियांका सून अशी एक चंद सणाची संसाराचे यजमानी श्रीमती संध्या शणै उडपी. तुमका परत एक वेळा आयचे कार्यक्रमात स्वागत. आता तुमगेले साधना पथाचे नियाळ करतना तुम्ही आज सगळे जगत्यांतू म्हणत ते म्हळ्यार यूट्यूब जगत्या खंयचे मूल्यान जाल्यार बैसून जनान पळोव येता. तुम्ही देश विदेशाकय गेले तुमगेले हास्य भाषणाक नाही नतल्यार तुमगे यूट्यूबा मुखांतरय जना पुराय तुमगे परिचय आसा. जाल्यार तुम्ही जल्मलेले गांव पळयलें एक बरी सान गांव सोमेश्वर. सोमेश्वरात असले एक सान गांवांत जल्मून ह्या नमनेचे जगदगला म्हणता पळय त्या नमनेची एक व्याप्ती तुमकां प्राप्त जावका जाल्यार ताजी गुट्टू सोमेश्वरांत सगळी खंय आसा. सगळ्यांक नमस्कार.
सोमेश्वर म्हळ्यार गांव सान आसा पुरो जाल्यार जनाल मन मस्त व्हड आमी तसलें एक वातावरण व्हड जालेल्याची आनी मिगेले घरकडे एक वातावरण कसं म्हळ्यार मिगेल आमा मस्त हास्य प्रज्ञ आशिल्ले आनी आमगेले आनमाई कसं तांतो आमगेले अड्डी आतंक कसं दितल मनीस न्ही आनी आमगेले गांवची जनान कशें म्हळ्यार अनेक चेरडाल साधन पळय ते पळोवन जाळ भक्त मातशी न्ही तांगेले चेरडाल साधने म्हणके तांतो संतोष बघून तांकां आमके आनीक एक प्रोत्साह दिवन मुखार हाडटा तसले आमगेले गांवचे चेरडू जन तसल गांवां जावच्या वचून म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಚೇಡ್ ಮೇಳು ಮಿಗೆಲೆ ಕಸನೆ ಮನ ಆಶಿಲ್ ಕೋರುಕ आणि मिगेल घरकडे संपूर्ण म्हाका सहकार आशिल्ली मीत तशें जाल्लें म्हूण मिगेल मना दिसता गांव सान न्ही ओड ओड विशय न्ही थंय आसूच कसं म्हळ्यार आमगे सुतमुत्त आशिल्ले मन कशें आसा आमकां तांणी कितले प्रितीर कितले प्रामाणीक प्रितीर आमकां प्रोत्साह दिताची म्हणजे त्या मुख्य आशा वचून म्हाका तसल भाग्यशाली हांव तसल गांव हांव जाल्लेली म्हणून म्हाका आतांय दिसता आतांय तसलो वातावरण असतंय म्हळ्यार सोमेश्वर गांव सान मात्र नाही चंद प्रकृती रमणीय म्हणटा पळय तसल नमन्याचे एक गांव तो थंयची ते गांवची चंदाई थंय एक तुमके एक मेळचे तसल एक एकांत नातल्यार ते एक प्रकृती सानिध्य असल पुराय तुमगे भितर एक कवी मन तुम्ही कवित बरय नाशे आसा पुरो जाल्यार तुमगेल बाकी बरपांतू एक कवित्व हांव पळयला म्हणके तुमगेले बरपांत एक कवित्व ते पुरा भविष्य तुमकां ते परिसरांतून मेळ्ळे म्हूण हांव लेखता मागीर तुमगे लग्न जालें तुमी बामणा ओटू मुंबय वचून राबलेची जाल्यार मुंबयचे जिवनाचे प्रभाव तुमगे वयर चड जाल्लो आसा की म्हाका आतांय मुंबय म्हळ्यार भारी खुशी इता म्हळ्यार हांव सुमार गांव पळयले ती बॉम्बेन कशें म्हळ्यार आमगेले लागीं घरकडकी एक आमगेले बिल्डिंगांत की कोणी एकले आमगेली म्हळ्यार जातीची की गांवची की जन आसा म्हण जाल्यार खंडापटे मोग करताचे खंडापटे प्रिती आनी एकल्या एकल्या पावचे हें पुरो आसा पळय बॉम्बेन तशी म्हणके विंगड गांवां तितलें ना म्हूण म्हाका दिसता एक आमकां कसं म्हळ्यार आमगेले जन आमगेले सुत्त चड अशा वचून की थंय उण अशा वचून की तें म्हाका गोत ना आनी प्रत्येकले आनेकल्यांक कसं पूण आमगेले मी सहाय जावका कसं कोरका जाल्यार आमी तयार आसका म्हणजे एक मेंटालिटी म्हणटाच पळय मनोभाव ते आसल्यार बॉम्बेचे जनाले चड म्हूण म्हाका दिसता तूं रिक्षार वच रिक्षार वता रिक्षा चल्या बैसून आमचे कडेन व्हर म्हूण सांग तो चुकयना तुका तेचे बेंगलोरचे जाल्यार गुरु 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 गुंडांगेन हाड सोडता तशें कसं ना बॉम्बेन तूं आनी रात्री 10, 11, 12, 1 गंट जाल्यार इच्छी आमगेले तसली एक बायल मनशान एकले न येवेत कांय भंय ना तितलेच मागीर ते जायना हांवें जाता जाल्यार तितले जन तितलो व्हड गांवांत तूं कंपेर केल्यार ते जावचे आमगेले तसल्यांक सामान्य जनाक ते भारी उणे म्हणून म्हाका दिसता एक संघटन शक्ती आसता त्या देखून म्हाका आतांय मुंबय म्हळ्यार बारी खुशी आतां म्हगेले दू बॉम्बे आसा हांव वता आसता बारी खुश म्हाका मुंबय म्हळ्यार मागीर तुमी उडपा आयलेचे उडूप म्हळ्यार तसले एक ते एक बहुशा आमगेले एक सांस्कृतीक हांगाचे दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे एक सांस्कृतीक राजधानी म्हणून म्हणत तसले एक उडपा तुमी येवन राबून तरी तुमगेले जिवनांत जाल्लेले प्रमुख बदलावण कसल म्हणून सांगू येता तुमगे साधन एक कसं सहाय्यक जाले ते हांव वायट जावन एक सुमार काळ घरकडेची चेडू सान आशिल्ले मिगेल दू सान आशिल्ली मिगेल बामण फॉरेन आशिल्लींची हांवांक मिगेल जॉयंट फॅमिली आशिल्ली ते चेडा व्हड करचें ताका पळोवन घेवचें म्हाका पुल्लट चेडू न्हय तशी तेंची मिगेल जबाबदारी आशिल्ली मागीर एक स्वल्प काळ नंतर हांव अशी घरकडे वेळ काडटा मिगेल नंदेल बामणान म्हणलें तूं एक ब्युटिशियन कोर्स कर गो न्हू तो बैसून वेळ काडटा कसल्याक ताणेच मिगेल बामणान सांगून म्हाका एक ब्युटिशियन कोर्स केले हांव ब्युटिशियन कोर्स जातरी हांव लायक हांगा फॅमिलीच्यांक तांगेले घरा वचून हांव सर्वीस दिता आशिल्ली मिनिस्ट्राल घर कडेन हांव आमगेले राज्यपाल रमादेवी आसा पळय तिका वरेन सर्वीस दिला तेन्ना सकाळ आमगेले मोबायल ना पळय फोटो न्ही कांड दवरच्याक ती म्हळ्यार वसंती पै म्हणून आमगेले ती पयली बायलेले फ्रेंड तांगे आयिल्ले तिका वरेन सर्वीस दिला लायक
अन्नी पुरा मनोरमा मध्वराज म्हणले अन्नी म्हणले तन्नी म्हणले डॉक्टर्स हांकां पुरा तांगेले घरा वचून हांव सर्वीस दिता आशिल्ली इत्या म्हळ्यार त्या व्हड्ड मनशांक पार्लरा वचचें जायना म्हूण न्ही तांकां वचून पार्लरा वचून बसून तितले वेळ काडू जायना तांकां इत्या म्हळ्यार लागीं आतां एकली डीनस म्हणल्याक तिगेले एक स्टुडंटान बसून आसले तिका त्या चेरा बसचे कम्फर्टेबल जायना तसले तांणी पुरा म्हाका आपयता आशिल्ली घर ते आपयल तेन्ना एक घरांत एक वातावरण कशी हांव एक फ्रेंडशी वचची न्हय हांव एक ब्युटिशियन जावन वचचे पयशी तांगेले फ्रेंडशी तांगेले घरा वचचे तेन्ना आमगेलें संभाशण कितलें गम्मतेरी हांसून कोरनू सकट वता आशिल्लें कितले गे बाय गो मस्त बोर जाला तूं एक फेशियल कर म्हण आपयलेली आसा ती कळ्ळें तशी मिगेल ते उल्लोच एक हें आसा पळय ते जनाल मध्येन तूं ते वाडत गेले मिगेल वृत्ती जिवनांत म्हण दिसलें म्हाका तशी आसतना आमगेलें सुहासम म्हूण एक एसोसिएशन आसा थंय म्हाका कुगो म्हणाले हाणें आपयलेलें यो म्हणून आपयल तेन्ना अशींच आमगेले एक 4-5 जाण आमी फ्रेंड्सान बशिल्ले कडेन गमत उलयता आनी कुगो म्हणलो सेजल ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ म्हणलो ताका ಬೇಡಪ್ಪ म्हणलें ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ म्हणलो ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ म्हणलो म्हाका कसकी ओके म्हण चमकली धैर्याची की चड म्हाका केलो विशयान चमकली ते वचून एक 10 मिनिट की उलयली ते मस्त क्लिक जालें तुमगेल फर्स्ट येते हास्य भाषण फर्स्ट हास्य भाषण हांव दिल्लेलें मिगेल चेडूपणारी मिगेल स्कूल डेसांतू नाटकांतू डान्सांतू अंतू तंतू पुरो आसता आशिल्लें हांव जाल्यार एक सर्टन प्राय नंतर हास्य भाषण म्हूण दिल्लेलें हांव ते फर्स्ट ते क्लिक जावन ते ऑडियन्स आयले आनी पुरो मिगेल नंबर घेतले त्या दिसा म्हाका हांव एक सेलिब्रिटी जाल्ली कुडले ऑडियन्सान नंबर घेवन सान सान तांगेले कसले कार्यक्रम आसल्यार रोटरीचे लायन्साचे पुरो म्हाका आपोवचे सुरू केले तशी ते डेव्हलप जाता गेले सुहासम आसून तुमगेले प्रथम हास्य भाषणाचे अनावरण वय ताजे मागीर आमी एक नडुमणे म्हूण एक करताची ताण म्हाका थंय आपयलें त्या नडुमणे म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमी एक 50-60 जण वोट जाताची ते 50-60 जणांत वोट जालेले तेन्ना प्रति एकल्यान एक 2 की 5 मिनिटां तांगेले योग्यतेनुसार कसं एक विषय घेऊन उलयता म्हळ्यार कोणाक उल्लोच्याक एक हेजिटेशन आसता ते काडका तांणी कसं करका म्हणून तशी म्हाकाय ताण आपोवचें सुरू केलें थंय वचून हांव उलोवचें सुरू केलें भोवशें म्हाका दिसता ते नडुमणे वापस मेळिल्लो आनी तूं इतलो मुखार गेलेलो हांव एकली की म्हूण म्हाका दिसता ते हांव संदर्भ हांव करेक्ट जोवन यूज केले म्हाका प्रोत्साहन मेळ्ळें हांव मुखार वता गेली हय तशीच तुमी विश्व संस्कृती प्रतिष्ठान मागीर असल सुमार संस्थेचे तांतू तुमी भाग घेता आसाची उपाध्यक्ष आसाची हे हाजे निमित्त तुमगेले हाका उलोवचे हाका कसले चड हे जालेले आसा की नाही हांव भायरी नांव घेतलें मागीर हांतू पुरो आयले म्हळ्यार आतां चेडूं व्हड जाली घर कडेन बसून कशें करचें म्हूण घेवन हांव पुरा कडेन आमगेल्या गांवांत सांस्कृतीक नगरी म्हणून तवळ म्हणल्यार आमकां वर्सा 60 नाटक जाता उडपांत विंगड संघटनेचे ते एक नमने ಹೊಸले नाटकಗಳು पुरो आसता म्हाका तांत आसक्ती आसा केलो जनांक तांत आसक्ती ना आसा पुरो आनी म्हणटाले गेल्यार तुका प्रतिनित्य कसनेपणी कार्यक्रम आसता अशी हांव तांत पुरो मेंबर जावचें सुरू केलें इतें म्हळ्यार म्हाका ताजी पुरो इन्फॉर्मेशन मेळका म्हूण घेवन इन्फॉर्मेशन मेळटरी मिगेल आसक्ती हांव ते भागवहिसूचे ते पुरो पळोवन घेवन तांणी म्हाका उपाध्यक्ष म्हूण एक जबाबदारी दिली हांव आतां तांतू समर्पक जावन घेवन काम करून घेवन आसा तांगेलो पुरो तशी आतां तुमी चिके सरशी जाल्या मध्यान केन्ना गे पळयता चिके थोडी आशिल्ली मेगे मणक्याची बेजार करता नाका तूं थोरी म्हणली म्हणून हे देहाची थोराई तू कितली वेळा तुकाची तमास कोण घेतली हांव पळयला तुगेल्या हास्य भाशणांत ही देहा थोराई तुगेल्या हास्य भाशणाक प्रयोजन जाला की नाही कसं जाला ते थोराई तुका मेळलेले लाभ और नष्ट कसं पळय थोरी जाल्यार एक हास्य वस्तू मनशाक आमी आमगेल्या विशयान उलयले आनेकल्या उलोवचे गॅप काय मेळटा आनी आमी आमगेल्या विशयान आमी उलोवचें सुरू केल्यार आमकां आनेकल्यान पक्कने कसं म्हळ्यार हांगा लागना आमी म्हळ्यार ते कुशालेरी घेवचे अभ्यास करून घेवन आसता ती तेच देखून हे म्हाका एक लाभ जालो बद्द संख्या जाल्यार केलो कडेन पळय हांवें कसं 1 क्विंटालीन गोणी यशपुरा म्हणटाना तांकां ते तितलें ना म्हणून सांगता मागीर देंवन तरी तूं कसं 1 क्विंटाल म्हणून सांगता इतलें छंद तूं म्हणटा
तशी आणि तेव्हा एक लाभूच म्हाका मागीर तेव्हा आमी कसो कसो आमी कोणीय कमेंट्स केल्यारीची आमी ते यो म्हाका ताणें थोर म्हणलें अशें म्हणलें म्हण ते लेखना तशी एक स्वभाव वाडून वचचे सुरू जाता हांगा भितर आनी फूड हांव हाज्या पशी थोर आशिल्ली आतां प्राय जाल्या म्हाका जाल्यार म्हाका अनारोग्या कारणांनी मी तशें हांगा येयलें हांव कसं न्ही हें करून न्ही म्हाका एक 4-5 ऑपरेशनांनी मिगेल जिवना जाल्ला तशें देखून म्हाका हांगा येयलें तशें देखून मिगेल ಒಳಗಿನ गुट्टू म्हाका गोत आशिल्ली निमित्त हांव तांकां कसं मस्त मातून करना आशिल्ली तांकां पुरो वर्णन करचें कसं न्ही अशी निमित्त जाल्लें तशी निमित्त जाल्लें म्हण वर्णन करचें कसं जालें ताजे बदला ते तशी स्वीकार करचें आमी आनेकल्या विशयान उलयल्यार अपहास्य आनी आमगेल्या विशयान उलयल्यार हास्य व्यत्यास तितलेंच अपा आनी हास्य त्या देखून हांव लेखलें ते अपहास्य कोणाक करून तांणी संतोष भोगोवची आतां कितली जाणां याद उलयलेले हांगान तो 1000 उण आसता आमी ते बोट करनाची तांकां ते एक धैर्य आसा ही सांगना हांव म्हणून कळवे आमगेल्या हांगान हांव थोर आसा पुरो विंगड कसली की क्वॉलिटी आसा ते तांणी सांगनाची जाल्यार हांव ते अपहास्य म्हूण घेनाची गमत करून घेतली म्हणजे जाल्यार म्हाका केन्नाय दुख्ख न्ही त्या दुखून केन्नाय दुख्ख न्ही तुमगेले ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲೊಂದು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮುಂಜಾವು ವೈ ತುಮ್ಗೆಲೆ पुस्तक प्रकट जाले वय हांतू तुमगेले सांदपणेचे हे पुरो विवर येताना थंय तुमगेले अन्नाक दवरलेले खाणा प्लेटान तुले चोरना पण खाताली म्हणून एक विवर येता तशें हांव लेखले बहुशा खाऊची एक हे चड आसा पुरो तशी जो आईल आंग गे म्हणून न्हय हे अनारोग्या निमित्त म्हळेले विषय कळ्ळे बदची प्रती एक हाजी मागशी कसगी एक अनेक कसगी बारी हृदय विद्रावक एक विषय आसता आता तुम्ही इतले हांसोवन हे करून जना पडटा दूख हाडयताची जाल्यार तुमी स्टेजीर राबून हांसयत हांसयत आसतना तुमगेलें मन भितर रडत आशिल्लो संदर्भ आसा गी भाशणा वेळार वय म्हळ्यार एक मिगेले बामणाले अनारोग्य तुमकां गोतस मिगेले बामण ब्लड कॅन्सर जावन गेलेलो त्या संदर्भार हांणी हॉस्पिटल आसतना वरेना म्हाका सुತ್ತमुತ್ತ खंय एक कार्यक्रम आपयल्यार हांव कोणाकय ते बसकारान वता आशिल्ली इता म्हळ्यार आमगेले एक वेवस्थीत कशी म्हळ्यार आमी जनाल माथ्या दुखून भायर गेले म्हणजे जाल्यार आमी जनाल दोळ्या दुखून भायर गेले म्हणजे जाल्यार माथ्या दुखून भायर वताचे आनी म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कसं म्हणतात ते मिगेल भितवेल ते भायर काढून ಸ್ವಲ್ಪ हास्या एक अवकाश अवकाश आनी मिगेल बामण म्हणटा आशिल्ले ते कितले गो 1 घंटे नवे हांगा नवे वचून यो म्हणून तेन्ना म्हाका दिसता आशिल्लें हे कसलें मेरा नाम जोकर शे भितर रडत आसा तांणी हॉस्पिटल आसा ती हांव वचून हांसयता म्हण तेन्ना म्हाका दिसता आशिल्लें सुमार सान कार्यक्रम ते लागलागी म्हळ्यार लागलागी म्हण आमी राखून बसतना ओड कार्यक्रम म्हण बसचे जायना सान कार्यक्रम सकाळ पयशी म्हाका एक मस्त बेजार जालेलो केदार म्हळ्यार मिगेल आम्म बॉम्बे आशिल्ली मिगेल अण्णालोटू म्हाका हांगा दुखून उडपा दुखून बिजापुरान ते कॉलेजान चीफ गेस्ट जावन हांव बिजापुरा 5 पंत गेले प्रोग्राम दिवच्याक एक पंत ते चीफ गेस्ट जावन हांव वताना हांव बिजापुरा लागलागी पावले म्हाका दिसता बागलकोटे वरेन क्रॉस करून जाल्ला हांवें तितलो म्हणटा मिगेल अण्णाल फोन आयलो आम्म गेल्ली गो आम्म गेल्ली तूं खंय आसा म्हणलो हांव म्हणलें हांव बिजापुरा लागीं पावलें अण्णा म्हणलें सकाळीची एक 7 घंटेतले आम्म गेल्ली म्हाका थंय दुखून बिजापुरा दुखून कशी जाल्यार हेरदूस थंय म्हाका थंय मुंबय पावचें जायना आमाल मडी पळोवच्याक थंय वचून कार्यक्रम दिवचे कॉलेजांत तेन्ना हांव वचून थंय कॉलेजाक गेली इत्या म्हळ्यार हांव एकली गेस्ट ताणें आनी गेस्ट कर न्ही ओड म्हणटा कार्यक्रम तेन्ना हांव थंय मिगेलें कर्तव्य प्रज्ञ विसरून नजे म्हणून थंय वचच्याकय जायना म्हाका कसं करचें म्हणून हांव अशी आलोचना केली मागीर एक म्हयन्या फुडें हांव बॉम्बे वचून आयिल्लें मात्र मागीर हांव अण्णाक म्हणलें हांव एक म्हयन्या फुडें आम्मा पळयला न्ही रे मिगेल खातीर तें आम आयसा आनी घालून दवरचें नाका पाप आयसा घालचें तें मोर्शेरी दवरचें त्या पुरो नाका ती चंदायरी अय्यपणारी श्रृंगारारी करून घे न्हू वराची आनी म्हाका एक फोटो मात्र पेटयाचो रे हांव मिगेल कार्यक्रम जाले मागीर येता म्हूण सांगलें ते कार्यक्रम दितना पळयतना सुत्त बेवा रूख हांव बशिल्ले जाग्यार बिजापुरान बेवा रूख चेड तूं गोतशा पुरो ते तांणी भायर एक ग्रावंडान तूं स्टेज घालेलें पॅन्डॉल घालून सुत्त बेवा रूख तेन्ना हांव तें सांगलें बेसिगे बिसिलागा
ಬೇವಿನ ಮರತಂಪ ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ಹೊಳಿತಂಪ ಭೀಮಾರತಿ ಎಂಬ ಹೊಳಿತಂಪ ಹಡೆದವ್ವ ನೀ ತಂಪ ನನ್ನ तवरीगे म्हणगे न्हू सांगू हांव म्हणलें लास्ट आज मी गेला म्हाका सोण चमकली जाल्यार ती सगळ्यांक तंप दिलें मनीशी आज तुमगेले तंपा बेवारू कामळा बैसून हांव तिगेली श्रद्धांजली वपसिता म्हणून सांगलें तें म्हाका तूं सांगतना उडगास आयलें म्हाका बहुशा हिंदीचे एक आविष्कार म्हणून एक सिनेमा तांत एक पद असं मन्नाड्यान सांगिल्लें रचना कपिल कुमार हागेले हंसने की चाह ने बहुत मुझे रुलाया मुझको म्हण कसं एक तशें येता म्हळ्यार कितलीगी वेळा दुसरा हांसोवका म्हणलेली एक कांक्ष आमगेल्या मना भितर आसता जाल्यार ताजे खातीर आमी कितलीगी रोड कापडटा म्हणून न्हय वे तुगेले एक आतां हास्य भाशणकार तीच तुगेला ती एक प्रोफेशन जाला तसली एक ते हांसोवची काम कोरका जाल्यार ताजी मागशी कितलीगी रडलेली आसता पुरतो काय तसल कसले अनुभव आसगी ते रडची म्हळ्यार एक केलो वेळाक कशी म्हळ्यार आमकां ट्रॅव्हलिंग मस्त आसता वय केलो वेळा मस्त लायक आमकां वेवस्था आसता वय केलो कडेन कसलेय वेवस्था आसना वय आमी त्या पुरा घेवन बसल्यार आमकां स्टेजार चडूं जायना वय आनी खंयची गांवांत तूं उत्तर कर्नाटकांत तूं थंय पुरा गेल्यार आमकां जावका जाल्यार नमुने आहार समीत आसना वय आनी आमी जीवन काडचें नमुनो आनी तांगेल जीवन तांकां आमी वेवस्थेन वचकाती जाता तेन्ना सकट ಸ್ವಲ್ಪ बेजार जाता वय आनी केलोपन कशें म्हळ्यार आमगेल सुತ್ತಮುತ್ತ शिल्यांक आमगेल चिके प्रगती विशयांची केची मनान तूं असमाधान आसता ते नंजुशी उलयतना चिके दिसता मनाक जाल्यार त्या पुरा आमी लेखा घेवन बसल्यार शकुंतलाका मुखार वचचें जाता आमी मुखार वचका जाल्यार त्या पुरा एक सायडा दवरून गे न्हू आमी थंय वचून पावन स्टेजार चिडतरी हांव म्हणचे आसा लिफ्टीक लायतर ताजे मागीर विशय विंगडो म्हणून त्या मायका येद्रा राबतरच पळय आमगेल्या आंगान ते हांव वांजवका हांव कसं न्हय म्हणून हें पुरा सायडा वचका कशी एक बुता हांग पंजूर लेंगार येतर तो नामता पळय तशी आमगे जिबेर दुखून टका 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 येवका आनी आमगेले उद्देश कसले आमगेले येद्रा बशिल्ले आनी आमकां कोण आपयलेले तांकां आमी न्याय दिवका तांणी आपयलेले हे मात्र माथ्या दवर घेवचे न्ही ताजे फुडले ताजे मागे वयले ताजे नंता वयले पुरो सोडचे तेन्ना मना दुःख दिसत केलो कडेन आमी लेखून आसता ती अयो ती भारी खुश जेवच्या पुरमी गेली आतां इंटरव्यू पळोवन म्हणून एक्चुअली ती कांय खुश बगना आमी निरीक्षक करून आसता ती तशें मस्त सकट जाता हें एक उदाहरण सांगिल्लें असल मस्त जाता असल दुःखय जाता मस्त दुःखय जाता ताकाच म्हणटाची पळय आमगे एक हास्य प्रज्ञा आसल्यार ही कितलो लायक म्हळ्यार एक जीवन म्हळ्यार आज पुराजना लोकडां नेलकडलो सो न्हय वे चपच्या भारी कश्ट प्रति एकल्याल जीवन म्हळ्यार भारी कश्टाची आसा एकल्याल रूप एकल्या दाडी दुख एकल्या काना दुखी तितले व्यत्यास ते तितलें हास्य प्रज्ञा आशिल्ल्याक ते लोकडां नेलकडलीशी आशिल्लें जीवन शिजेल नेलकडलीशी मोवू करून दिवचें आसलें हास्य प्रज्ञेन आमी एक भरमेर पळय हांव एक वर्जन शी करनाशी आमी एक सामान्या भितर सामान्य स्टेजार आशिल्ले तितले वेळ मात्र हांव चीफ गेस्ट म्हूण लेखून घेवन आमी जीवन काडल्यार आनी कोणालेगी आमी एक कोणी ताणी आमकां कोगळ सुका कोणी आमकां पाटी मारका असल कसं नाही निरीक्षी दवरनाशी मुखार गेल म्हण जाल्यार सुललीत जीवन आतां एक व्हड सभा केद्दी ओडी म्हळ्यार पळयल्यार एक नमने भंय जावका तसले उरलो काम देखील पुरा विसरून गेलेले तसल सन्निवेश आसगी व्हड सभा पळोवन भिवन विसरून गेलेले न्ही ना म्हाका जाल्यार मिगेले एक स्वभाव कशें म्हळ्यार हांव खंयचे सभा समारंभा वतना भाशण करतना चीट बरोवन वचची ना पॉयंट बरोवचे ना थंय ते आशिल्ले जेन्ना पळोवचें ते वेळा म्हाका केलो परत जोक उडगास जाता मिगेले जीवन मौल्यಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ म्हणून टॉपिक ताका एक मौल्य सिरका न्हू ताका एक जोक सिरका न्हू उलोवचे क्रम मिगेल टायमाक ते उलोवका राबोवका म्हाका केलो वेळा कसल दिशिल्लें म्हळ्यार देवन येत तरी अयो त्या सांगका आशिल्लें म्हणून हांव हें सांगका म्हणलें केलें त्या सांग न्ही म्हणून अशी शिवाय जन आपणून गैसोकारी विसरलेले त्या परा तशें कांय ना चीट दिलेले आसा की तुमकां न्ही राबाय हे लायक प्रश्न जाल्यार एक शकुंतलाका
मिगेल हास्य भाषण वय त्यामुळे एक देवान दिलेले सौभाग्य म्हाका वय अशा गंभीर भाषण ऐकताना ते ಮತ್ತೆ वचनातील लोक मस्त जन शापुराचे वय हास्य भाषण सामान्य जनाला वाटतं सामान्य जाऊन भरसून होता वय आम्ही एक लिमिटेशन आमका घालका कसं उल्लोचनज अपहास्य करूनज केलं उपरा आम्ही अश्लील उल्लोचन हे पुरा आम्ही घाल घेऊ का ते नाशी आम्ही उलयल म्हणजेला रे कोणी आमकां चीट पेटयनाची म्हाका येदलते कोणी पेटयनी हांव मागीर एक 10 मिनिट आसतना सांगता आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ 10 मिनिट उलोवन हांव मागीर उतर राबयता म्हणून एक 10 मिनिट आसतना सांगता तेन्ना केलो जन संघटकांनी येवन 10 मिनिट न्ही आनी काल घंटे 20 मिनिट पुणी उलो का तू म्हणून सांगता सज्जन म्हणून त्या जाल्यार सांगिल्लें आसा त्या म्हाका व्हडले ऑस्कर अवॉर्ड म्हणून लेखून घेवन मुखार वचून व्हेल्लेले आसा हय ओके अशी हे हास्य भाशणांत हांव तावळी तुमकां तुमगेले बायोडेट सांगतना सांगले मस्त गांवांत तूं दुबयताय गेले तुमी मागीर चेन्नई हैदराबाद मुंबई पुरा गांवांत तुमकां एक भारी खुश दिल्लें एक परफॉर्मन्स म्हूण खंयचे उडगास करूं जाता मैं पुरा कडेन म्हाका खुशी दिला बदल सांगता जाल्यार रे देवाल दयेन पुरा कडेन म्हाका खुशी दिला येद्राच्यांक काही खुश दिला म्हणून हांव लेखता इता म्हळ्यार तांणी मागीर संपर्क दवरून घेवचे म्हाका मागीर आपोवचे वापस लायक जायना जाल्यार वापस आपयता हांवें आनी एकडे आपोवचे तांगेले आनी एक संघटनेच्यान आपोवचे हें पुरा जाल्ला जाल्यार रे हांव बिजापुरा गेलेले तेन्ना आमी ಒಟ್ಟು ಕೋ ಗೆಸ್ಟ್ जावन तांची ಜೈಲರ್ आयली ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ म्हणून तीन म्हाका हेर म्हणे नाळे जैलीक बन्नी मॅडम ನೋಡಿ ಜೈಲು म्हणलो बिजापूर आदिल शाले जैल असते आमकां जैला वचून आमकां गोत्तसवे अगत्यसवे जाल्यार त्याने म्हणणार पुणी पळोवया म्हणून हांव चमकली हांव चमकलेले तेन्ना तिणे ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ म्हणलेली ಆಯ್ತು म्हळें तेन्ना तिने स्टेज अरेंज केलें स्टेज अरेंज करतरी कैदींक हांव उलोवच्याक फस्ट तिने अनाउन्स केलें सदन ಸ್ವಲ್ಪ जन येवन बसलींची ಸ್ವಲ್ಪ जन येवन बसतरी ते ಕೆಲವು ಚರಡುಪಣ चालले आसा पळय तांणी पळय एक म्हणल्यार मकरा तोंडशी करून घेवन पळय भितर येनीची ते एक अशी ओपन आसता भितर येनीची काम करता आशिल्लीची हांव त्या केअर करनी बशिल्लें आसत ना तांकां मात्र उलोवचें भायल मनशां आसा ती चेडूं आसा ती चेडूं 6 वर्सां भितर चेडूं आसा ती तांकां उद्देश करून उलयता आसतना आयकता भायर अशें चेडूं पुरो भितर येयलीची जाल्लें चेडूपणाचे पुरो भितर येवन बसून अर्द घंटे म्हणून मुखाल घंटे की जालें तें उलोवन जेताना मागीर हांव तिगेलोट येताना आनी पुरो सेकंड दिता आसत म्हाका चेडूपणाचे ती म्हणे ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರು नमलीक आगोदिला सेकंडाला ಕೊಡಬೇಡಿ म्हणाली जाल्यार हांव तांकां सेकंडांनी दिवन आयली न्हू तांणी म्हणून तेन्ना म्हाका हांव तिगेलें निमगेलें ते सण चेडूं कसं न्ही म्हणून ताका ती म्हणाली महिला कैदी आसा पळय तांगेलोट तांगेले चेडूंक 6 वर्स ते मात दवरूंक ताचे मागीर तांणी आमगे बालनिकेतना घालतात तांकां ते धरते तांणी आम्हाला आसता ती आतां केलो 6 वर्स 5 वर्सांची हांगा आसता ती ताचे मागीर तांकां घालता ती म्हणून तेन्ना म्हाका मात्र मस्त संकट जालें मस्त संकट जालें म्हाका तें एक अनुभव म्हाका म्हगेलें जिवन हांव केन्ना विसरना म्हण दिसता म्हाका आनी एक वेळाक हांव हांगा दुखून येताना बेळगांवां दुखून येताना हांवें तसोच बस आड पडलें बस आड पडलें आड पळोवन भायर येवच्या वाट नाशी आमी ते ड्रायव्हराल कॅबिनाचे ग्लास बेतून भायर येयलींची तेन्ना आमगेले बॅग आनी पुरो हांव म्हगेले पांयमुळा दवरलेले त्या दुखून म्हगेले बॅग पुरो मेळ्ळें ते म्हाका आजीकय ते एक उडगास जाल्यार हात पांय कडकडता रात्री ते बस पडलेले आनी ते ग्लास भितून भायर येयले केलो जनांनी बॉम्ब मारचे चप्पल ना हें ना तें ना ताजे मागीर हांव वता प्रतीकान खंय वता नास पळय म्हगेले चेडूं हांकां अमके कडेन वता आसा म्हणून सांगूनूय येवचें कित्याक म्हणून नातल्या एड्रेस नातल्या वरी नवें म्हणून तेन्ना येद्रा घर कडच्यान न्यू संध्या शेणे अल्वा म्हण तांगेले घर कडेन आपोवन म्हाका उद्दा आनी दिवन कॉफी बेका म्हण निमगेलेले त्या परस उडगास जाल्यार पळय आतां उडगास जाल्यार हात पांय कडकडता म्हाका हे पुरा हास्य मागशीचे दुःखाची संगती नवे हय तुमगेले बाम म्हणून वग्गी गेल्लेची अनारोग्या निमित्त तुमकां साना म्हळ्यार तसली एक व्हड एक हें न्ही 49 वर्सां तशी ताजे नंतर तुमी एकाकी जावन घरा राबून तुमगेलें जीवन एक येदुरसूची एक हे शक्ती कशी प्राप्त करून घेतली उदका पडलेल्या पळोवंक म्हणटा पळय हय
तशी हांव एकांगिनी आशिल्ली म्हगेले पूत आशिल्ली हा म्हाका पूत आशिल्ली वय तागेले SLC जालेले 94% मार्क घेतिले ताणें जाल्यार हात खाली जालेलो वय तेन्ना म्हगेले पुताक म्हगेले नंडेल बामणान म्हणलें हांव शिकयता गो ताका फर्स्ट इयर PUC सेकंड इयर PUC म्हगेले बामणान मरतरी म्हगेले नंडेल बामणान दुड्ड दिलो तागेले फीज घर कशें हांव चलयत आशिल्ली कार्यक्रम हें तें म्हणून घेवन मागीर फर्स्ट ताका हांगा मेळ्ळें इंजिनियरींग कॉलेज नीट सीट CET थ्रू मेळ्ळें ताका जाल्यार त्या वेळार म्हाका तें व्हड आशिल्लें तें फीज आनी कॉलेज फीज तेन्ना विश्व कोंकणी देखून ताका वर्साक 25,000 रुपया मेळटा आशिल्ली मागीर एक कार्यक्रमान दयानंद पै आमगेलो मेळ्ळलो ताणें म्हगेलें भाशण आयकून भारी खूश जावन काशी मठांत तूं एक प्रोग्राम दवरलो तेन्ना तो म्हणलो तुगेल्या पुताक वर्साक हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ अमावंट दिता म्हणून तशी ताणें चुक्कन अशी प्रति वर्स ताणें तागेलें एक वैयक्तीक जावन थोडें म्हाका पेटोवन दिलें मागीर म्हगेलो दुवेल एकलो ऑफिसर आशिल्लो ताणें तशींची आमी तागेले एक दीस निमगेली ताणें तागेले मट्टाक किंचीत कसं की प्रति वर्स चुक्कन अशी पेटयत आशिल्लो तितले जाताना हांव म्हगेले नंडे म्हणलें नाका न्ही तूं दिवचें म्हणलें इत्या म्हणल्यार इतलें वेवस्थ आसतना ताणें दिवचें हांव आपसू व्हरतार घेवचें ना जिनवें म्हणून आनी 2 वर्स जाताना तागेलें PUC जाताना हांव प्रवर्धमाना येता आशिल्लें म्हयन्या 15-16 कार्यक्रमाक मेळटा आशिल्लो ताजे मदेंत हांव बेंगलोरांत इंट्रोड्यूस जाली बेंगलोरा इंट्रोड्यूस जातरी बेंगलोराचे आर्टिस्टाल रेट तुका गोत तशें देखून म्हाका हांव निमगेन अशी म्हाका तितले दिवचे सुरू केलें सगळ्यान थंय ते रेट दिले मागीर ना बाकी कडेन तितले दिवचे सुरू केले एक नांव येयलें म्हाका तशें देखून ते एक कसं की एक होराट जाल्यार तांतू भितर म्हाका यशस्वी मेळ्ळें इत्या म्हळ्यार कितले की जना होराट कोर न्ही यशस्वी मेळनाशी पळय कंगाल जातल मनशां मस्त जन आसा ती तशें जाल्यार तूं देवान म्हाका हात सोणी जनान म्हाका हात सोणी प्रितीच्यान कोणी हात सोणी त्या देखून गौरवयुक्त जावन संपादन कोर म्हगेलें जीवन आज ते काडटा तसलें धैर्य ताकत आनी जनाले बल म्हाका मेळ्ळें तुमगेलें एक पुस्तक प्रकट जाला आनी काही तुम्ही मस्त बरोचे आमी फेसबुकार पुरो पळयत आसताची मुस्संजे इलोंದು ಮುಂಜಾವು तुमगेली पुस्तक भारी एक नमनेचे ते वाजितना इतली संतोष जातगी म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ हास्य लेखनय आसाची चड सोमेश्वराचे तुमगेले सानपणेचे अनुभव आनी प्रति एकल्या तुमगे बंधू बांधवांक तुम्ही एक अंतःकरण आनी एक आठवण घेवची एक ते आतां म्हळ्यार कृतज्ञते म्हळ्यार जनाले हातूंतल्यानच मायेक जातस कोणेय कसले केल्लो उपकार म्हूण न्ही तांगेले आसून आमी कसगी एक सान विशयाक उपकृत जावन आसताची ते आमकां आमी विसरताची जाल्यार ते प्रति एक येद्या सान विचारताय उडगास कोण घेवता तसली एक गूण म्हाका तांतू दिसता सगळे ते पुस्तका दिग एक हे अशी श्रुतीशी ते एक उपकृतीचे एक उडगास करचे एक गुण हे कशी वाडोवन घेतले खंय सुनायले त्या म्हळ्यार म्हगेलो आमाल स्वभाव ते आमाल ಸ್ವಲ್ಪ आमकां रगता येता ना अम्माक तशींची कोणी किमसा येतली केल्यार ब्रह्मांडशी अम्माक पाप म्हगेल्या अम्माक आनी म्हगेलो आनूय मस्त जन सहाय करता आशिल्लो जाल्यार सहाय केल्या अन्नानी एक दीस सांगून घेतिल ना आमगेले बस कंपनी काम आशिल्लें म्हगेल्या अन्नाक फुडें आमकां कंपनी आशिल्ली खंय जाल्यार आमी फुडें जाताना कंपनी म्हूण हें जावता येयलें मागीर हांवें कंपनी काम आशिल्लें आगुंबे तूं ब्रांच मॅनेजर जावन आशिल्लो आन आगुंबे ब्रांच मॅनेजर आसच्या पुरो जरा आरूरकारांक पुरो आन भावसो कळवे आमगेल्याकार आन कसं की कंडापटे ओडू म्हणून नाही ओडूचे न्हू सांग न्ही जाल्यार आनी ते तांणी पुरा येताना वताना आमगेले गांवां येवचें तांणी खावचें पिवचें आमगेले घरकड बैसून ते तांणी पुरा आमकां प्रीत करचें व्हड जनान पुरा येवचें अन्नान तांकां पुरा सहाय करचें तांगेले वेहिकल वायट तेन्ना इतले वेहिकल ती नात न्हय गट्टा कसं वेहिकल वायट जाल्ले आमगे ते राबचें पुरा जनान आम्हाला आमगेले पेजेन तांणी थोडी पेज काडून तांकां वाण घेवन आनी कसं की कोर न्हू अशी आम्हाला सत्कारू अन्नान कसं म्हळ्यार हें गांवची चेडू केलो जन आसत पळय तांकां ते क्लिनर जावन घेवचे
तांणी बस धुवचें करचें मागीर रगूर रगूर स्टार्ट करचें मागीर चिके चिके मुखार व्हरचें मागीर अन्नान तांकां एक लायसन्स घेवन दिवचें तांकां ड्रायव्हर करचें ड्रायव्हिंग कळना तितल्यान कंडक्टर करचें मागीर केलो जन गॅरेज घालचें तांतू बुदन तशें आज काय मिगेल अन्नान नांव सांगून शीत जेवतले कितले जन चेडू आसा की जाल्यार अन्नान एक दीस सांगनी आनी आमगेल गांवांत तूं ಸ್ವಲ್ಪ जाग आशिल्ले कंपनीच्याले ते आमगेल कोण कोणान घेवचे बदलाक आमगेल जन घेवची म्हूण तांकां उणें उणें मोल्लार घेवन दिवचें अन्नान आज ते सांगनी कोणाकय तशी अन्नान मस्त जन उपकार केल्ले निमित्त आमी तेची एक प्रिती गोंयच्यांत प्रिती गोंयच्यांत म्हणटा पळय आमी वाडील निमित्त बहुशा म्हाका कोणीची आम्माल्या म्हणकेची कोणी केलेले उपकार आस पळय ते उपकार म्हळ्यार शकुंतला कशें म्हळ्यार हांव केन्ना स्टेजार सांगचें आसा आमी समाज सेवा म्हळ्यार व्हडली मट्टा करता म्हणना कोणा ते एक हुशार नाशी तांकां शिता जेवणा गती ना जाल्यार आमगे ते केलेली एक पॅज आनी एक नॉन चिवून दिल्यार त्या व्हडली महासमाराधनेची तितले पुण्य मेळटा नाका कोणाकय एक स्टार आसतना आमी दोन छंद उतर उरलन पळय तांकां तुका जात्रे कांय भिवू नाका म्हूण सांगचेच पळय ते आज हांव स्टेजार दिवची भाशणां पयशी व्हडले न्हय एक मनशाला आत्मस्थैर्य भरची काम ते केदान येता आमगेल भितर प्रामाणीक जावन तांगेले मोग असल्यार मात्र जाल्यार मिगेलान तूं सुत्तू म्हाका प्रामाणीक मोग दितल जन मिगेले अन्ना बायडील चेडू जायत मिगेल गांवची जायत मिगेल भाव भयणी जायत मिगेल सुತ್ತमुत्त आशिल्ले जायत फ्रेंड्स जायत आशिल्ले निमित्त बहुशा मिगेल आंगान तेची वाडता गेले की मिगेल गुण तशी देखून तांणी म्हाका तशी पळोवंक घेतला की म्हाका गोतना जाल्यार छंद करूंक न्हू एक मुष्टी प्रिती आज मनशाक कसं जावका तुका कितले असल्यार तुका 10 इडली खावचे जातवे तुका कितले कापड असल्यार नेशी एक कापड नवे कितले व्हड घर असल्यार न्हिदोच एका मनशार नवे तू कसं जावका एक मुष्टी प्रीती ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಾವೆ ते एक मुष्टी प्रीती म्हाका पुरा कडेन दुखून मेळ्ळ्या त्या दुखून हांव ते विसरूनच न्हय इथे म्हळ्यार मिगेल कष्टकाल हांव तावळ तुका नांव सांगल्या म्हणके तांकां म्हाका कसले संबंध ना आमी सती म्हण तांकां दाखोवन दिला वय न्हू म्हाका ते हांव विसरचें पांय तांडिल्ले आसा ती मस्तिलेले आसा ती दुःख जावका जाल्यार दिलेले आसा ती जाल्यार हे ब्रह्मांडा मुखार हांव ते किमसाळीतले उडगास दवरून घेवकावे तांकां तांगेले वाटेक सोडचें तांणी मिगेल साधन पळोवचें काय पळयनी जाल्यार आवडना हांव कसं की करता वता त्या दुखून हांव प्रति एकल्यांक मनपूर्वक जावन उडगास करता आनी तांतू पळय मिगेल अन्ना भयणी मिगेल अन्नाली एक भयणी मिगेल अक्काल माई तिणें आमकां कितलें प्रीत केलें मिगेल बाप्पा बायल आमकां कितलें प्रीत केलें बाप्पान पाचेन बापाल चेडूआन कितलें प्रीत केलें अन्ना बैलीन चेडू आमकां काळशे भाव भयणीशे वय मनोहर नायक आनी पुरा मस्त आमी आत्मीय तांणी पुरा रजेर आमगे येवन राबचें म्हयनगटल्यान राबचें आमगेल्या आम्मान तांकां रांदप करून वाडचें आमी पुरा रान्ना वचून खेळचें कितले जनाल भाग्य आसा शकुंतलाका कितले जाणां तशी घर कडेन आसा तसल सौभाग्य आसा तसल वातावरण हांव व्हड जालें निमित्त म्हाका संपूर्ण प्रीती आनंद म्हाका ते सहबाळवे पुरो शिकयला मिगेल आनम आशिल्ली कसल मनीस म्हणटा तूं तुका एक सांग काण सांगची हांव पळय हांव सांज चेडूं आसतना आमगे ते घरभर चेडू मिगेल अन्नान शिवमोगा गेले चॉकलेट हाडचें आमकां ते अप्रूप आम्मान पुरा जाणां एक एक चॉकलेट दिलें म्हाका एक चॉकलेट दिलें हांव म्हळें म्हाका हांव सांग तेन्ना अम्मा म्हळें आनी एक चॉकलेट दी गो अम्मा म्हळें अम्मा म्हळ्यार पुरा जाणांक एक तुका एक म्हळें मिगेल अम्मा तशीची पुरा जाणांक एक तुका एक म्हणली म्हाका कोप आयलो हांव एक कुडांत सायडार बसून रडत आशिल्ली सुमार वेळ ते चॉकलेट खायन अशें आतां दवर अंट जाता आसतें जाल्यार आतां दवर न्ही रडत आशिल्ली रडत आसतना मिगेल आनम आयली कसं रडत गो म्हणली तेन्ना हांव म्हणलें कांय ना नमा मिगेल आनम आम बरी वायटी कितें म्हळ्यार हांव तिगेल बाबू जाल्यार म्हाका एक चॉकलेट दिला तिणें तांकां पुरो दिला म्हणके म्हाका दिला मिगेल आम वायटी म्हणटा आनम म्हणली तुका सुण्या पिल जावका की वासरू जावका म्हणली कसं लायक म्हणे तुगेल आम गाय सुण्या दूध कोणी पिनाची ताजी पिलान मात्र पिवचें गायची दूध सगळे प्रपंच पिता तुगेल आम्म कामधेनु तुगेल आम्मान पुरा जन करी एकूल एकलेकला तशें देखून तुका एक चॉकलेट दिला त्या देखून तूं ते कामधेनु वासरू म्हण लेखून कृतज्ञत लेक्का म्हळ्यार अट्टू म्हाका एक स की 7 वर्स इतलो पड डर्थ जायना आशिल्लो म्हाका जाल्यार मिगेल आम ओडी चांगी म्हण चेक मात तेगेल म्हाका
कळवे वय, वय. तसले आम्हाला पडटा जाल्यार हांव कळवे वय. तसल आम्हा पडटा जाल्यार हांव वय. इतलें मात न्ही मिगेल आना कितलें बुदोंत म्हळ्यार आमकां रजे येईल चेडवांक कस पळय आतां पुरा बेसिगे शिबिरा मुखावाडा म्हण पळयता म्हाका बद्द हांस येता आमगे ते घरकड आशिल्ले चेडवांक आमकां शेणी करूं शिकोवचे सणसाने आपली करचे रुक्का मुळा वचून आंबो विंचून हाड ताजे साठ घालचे राकडाक कामाच्यान वतना आमी आम्हा आनी निपोवन वचे आनी तांगेर सणसान राकडा बर घेवन घेवन येवचे आमी कसन शिकता आशिल्ली ती आमी जिवना पाठ शिकता आशिल्ली वय वय हे वातावरण ते देवान म्हाका दिल्लें त्याची बाप म्हाका आठव कोरून म्हळ्यार आना आठव कोरून गी नाही कोण गी प्राय जाल्यार एक चक्कुंडेले कळस घालून तुवें अनामाल विषय आनमाल विषय पोंग पोंग पडलेले बद जीवनांत तितले पेट्ट खेळात न्ही वयब्बा वय वयब्बा नमन कळल कष्ट कोणी काणी वय मिगेल अम्म तिगेल फ्रेंड पाप ते बद सांगता जाल्यार मिगेल अम्माल आनी तिगेल सहबाळी वच पळय वय कोणा जाल्यार आज जाल्यार मादरी वय कळवे सांगच्याक वय तेन्ना ते विषय ते मामूल म्हळ्यार वय वय कळवे वय अम्मा आमकां नामाला सोण खंयच्यान खंय वचून येतशें खंयच्यान म्हळ्यार काय बवडपाक ताका 7-8 दीस मिगेल नंदेते तिगेल नंदेते मिगेल अण्णा बहिणी ते राबून सिनेम गिनेम पळोवन येतशिला अम्मा ते नम कोणे अनमान पळोवचे वय कितले चंद कोर न्हू अनमान पळयला मिगेल अम्माल कुळारचे अम्माल बहिण्याल चेडू कोणी येवची मिगेल अनमाले दुवेल चेडू येवची कोणी येवची एकूले काम घेते कळवे तितले महान बैल मनीशी आणि मिगेल आज जे चेड आगुमेंत आसता आमकां कंपेन आसतना आतां पुणी सोमेश्वर म्हळ्यार हे व्हडले विशय जाला तेन्ना ते ह्या नमने धाराकार पावस येताना अनमान ते कशी दीस काणशा पुरो वय भायर पळयल्यार पश्चिम घट्ट आगुमे घट्ट प्रकृती सौंदर्य जाल्यार कडकन दीस वय 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 कळवे मिगेल अम्मानी अनामा त्या दुखून भारी एक मेळ्ळेर आशिल्ली अम्मानी दुशे बहुशा जीवन शिक्षण आमकां आमगेले सानपणांत अशी घरांत मेळ्ळेले चांग आसल्यार जीवना भर एक बुद्धी बांदून दिले म्हण कितें न्हय मुखावेल जीवन आमकां त्या जीवना शिक्षणा वयर आमी हे करूं जाता तुमी इतले लायक बरयताची हे बरोवचे केद दोन आरंभ केले हांव बदल सांगता जाल्यार हांव म्हणचे आसा नंदू बाई बला शाही बला इल्ला म्हणून ನಂದೇನಿದ್ರು ಬಾಯಿ ಬಲ ಮುಂಚೆ ತೆನ್ನ ಮಿಗೆಲ್ ತ ಕೂಗೋ ಮಣಲ್ ಪಡ ಮಕ್ಕ ನಾಯ್ ಬಿಷ್ಟಾಯ್ಚೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಬರೀ ಮಣು ಜಲ ಹಾವು उलयलेलेच पळय बरोचे जायना केलो विषय मागीर हांव अशी आलोचना केली कसं बरोचे म्हणून अशी बरयतना म्हाका नित्य दीस दोळ्या दिस विशय आसा पळय ते पुरो हांव बरोवचा सुरू केलें बरोवचा सुरू करून न्हू सुरसुरे ताका दाखयत आशिल्लो हांव कशें जाला म्हणून व्हडलेदाಗಿದೆ म्हणजे तांकां कसन बरयलें म्हाका कळ्ळें व्हडलेदाಗಿದೆ करता शिवाय म्हाका सम करना म्हणून हांव कशें केलें अगोर फेसबुकार घालूं सुरू केलें बरोवन गेलें फेसबुकार घाल्यार मस्त कमेंट्स येता आनी केलो जन म्हाका फोन करून सांगताची अशें जाला तशें जाला म्हणून तेन्ना कसं बसो आमी पेपरार की बुकार की घाल न्हू ताका राखची विशय ना एक अर्द घंटे भितर पुट येता मागीर मी गेले बामणान कुशाल करची आशिल्ली म्हाका तूं सकाळी उठान घेवन फोटो घाल्यार ब्युटिफूल म्हण घालतात गो फेसबुकार त्या प्रमाणे मुगूच्या ना म्हणचे आशिल्लें तशी हांव घालच्या सुरू केलें तशी बरयता बरयता बरयताची मागीर पुरा वस्तू वट जालो आनी मिगेल पैकी चाला प्रति एकल्या जाय दिसाक मिगेल तांगेल विशयान कशी एक भावना आसा ते हांव बरोवन घेवन साना बरोवन हांव ग्रिटिंगांनी पेटोत ना ते घालचे त्या दिसा तांकां एक मिगेल लेका एक नुडी नमन अशें ते पुरा वट्ट करून घेवन हांव बुकां घाललेलें ओके आतां वग्गी वर्डीक जाली तुमकां दुवे खंय भविश्या वग्गी जाली गी ना 27-28 अंतू नात जालो म्हळ्यार तुमी आजी वग्गी जाली हे आजी म्हणून घेवचे सनप्रायेरीची कशी कशी ताजे अनुभव कशी सनप्रायर काय ना बा सनप्रायर काय ना म्हाका हांव आजी जेतान म्हाका 55 जल्ला 55 जल्ला म्हळ्यार मिगेल दुवे वर्डीक जेताना कुडले चेडू जाल्यार आतां 14-15-16 वर्स जाता आशिल्ले ती काय ಸ್ವಲ್ಪ लेट इश्यू आतां 7 वर्स मिगेल नातवाक तशी साना प्राय काय ना मिगेल तो कृष्ण वय नाही बामूण आसतनाची दुवे वर्डी जाला
वय तशी आवलेकले चरडू चरडू चिके लेट जलती का तशी मिगेल कृष्ण तो मिगेल जीवनाचे आणि मिगेल नत्तू म्हण सांगची नाही एत्तवರಿಗೆ गण मुद्दे मळी जलरी मिगेल जावे आणि दुवे ना तक अशी वाडायला म्हणल्यारी तू नमगत की ना कितलो ओडशेंडेस्ते चल्ल्याक मिगेल ताका लांब नाका हा कितलो ओडशेंडेस श्लोक होगी प्रति एक सांगता आणि देवाल पूज करचे प्रति एक अस तेच मिगेल पुत्ताक देवाक मा तुझे सलाम म्हणता संध्यावंदन कर रे म्हळ्यारी मिगेल नाव संधी नव ताकाची एक्स्ट्रीम दोन्हीची जाल्यारी म्हाका दोन्ही ओपिगे तांगेल जीवन नव तशी आणि संस्कार तांगेल आमची गेलेले एक नमुने आणि मी गेले सुनय फॉरेनर वय वय जाल्यार चाली चांगी वय मी गेले सुन जर्मनीची तशी त्या संदर्भात तुमका मनान तू कसले एक द्वंद्व हे जालेले कसले आसा की म्हळ्यार पोतो परदेशाचे वर्डिकोन घेता म्हणतना कोणाकय एक वेळा बेजार जावचेत ना शकुंतलाका इथे म्हणत तंतू हांव एकली होराटाची बायल बनीशी आमगेल चेडू हांवेर आमकां एक सपन आसता तशी जावका म्हणून जाल्यार मिगेल पूत म्हणलो हांव तिका करून घेवचें तू येस म्हण तें राखता म्हणलो येस म्हण तें राखता म्हणटरी तो तिका करून घेवचें म्हणटरी हांवें एक 6 म्हयने पळयले आगेले कशें न्ही बदलावण जातकी म्हणून बदलावण जायना म्हणटरी हांव म्हणलें पळय चेडा तुगेल विशयान म्हाका व्हड सपन आशिल्लें तें देखून मिगेल सपन छिद्र जाल्यार व्हडना तुगेल जीवन भद्रस का तें देखून तुगेल मन आयल्या म्हणके तिका वार्डीक करून घे हांव रजिस्ट्रेशन करयता तुगेल वार्डीक हांगा आनी आमगे 4 जाणां आपूण एक सांजशी तेन्ना कोरोना टायम आशिल्लें एक थोडे जाणां आपूण घेवन आमी एक अवतणकूट करया हांव करता तूं चंद करून संतोशार राब म्हणलें मागीर ओपून घेतलें म्हाका एक खूश कसो म्हळ्यार मिगेले हांव वेजिटेरियन मिगे सून वेजिटेरियन वय वय ती वेजिटेरियन आनी आमगेले रांदप म्हळ्यार भारी प्रीती तिका हे भारी प्रीती आमगेले पोळे सकड इडली भारी प्रीत ते चलयेक आनी कोर पळयता आतां न्ही जर्मनी वतर कितले करता म्हण म्हाका गोत ना ते ताका वेवस्थाच का पळय आणि ते कोर नाही पळयता हांगा बेंगलोरांत न्ही आसतना पळय मस्त आनी एक हांव पळयला तोंडा तक उलयना ती तिगेल मनाक कसन आसा तेंची उलयता मिगेले स्वभाव तशीच ते देखून म्हाका ते मिगेल पुतूय तशींची मिगेल जावय तशींची एक नमुने पळय कोणाके खूश जावका म्हणून हें करचें एका कोणाके दुखोका म्हणून करचें ते विशयूय ना आमगे ते देखून म्हाका मिगेल सून मस्त खूश जाली वय धोती मिगेल ना तीन थंय असूचे कितले जाणां चेडू तांगेल वट आसता तशींच न्हय मिगेले जाल्यार अडिना चांगचेली तुमगे बुक काका मनोहर नायकान बेन्नुडी बरयतना जगळ गंटी म्हणून एक बरयला हांव न्ही तो एका प्रायाची सांग आसतना आनी मिगेली एक कसन म्हळ्यार स्वभाव मिगेली येद्राक कसनेची ते चुकी म्हूण कळ्ळ्या रे म्हाका सबमान ना म्हण हांव बैसना ते सांगून शुद्ध सपोज तुगेल निमित्त म्हाका कसं बेजार जाल्यार रे म्हाका तू जाय म्हण मिगेल मना ते घेवन गेलो तुगेल विशयान वखद वाटिल्यावर म्हागेल मना करूं म्हाका समाधान ना म्हाका तू जाय त्या विशय कैत जावका क्लियर जावका ताका हांव निमून सोडता शकुंतला तू अशें कसले केलेलें म्हणून त्या पुरा जाणां इश्ट जायना न्हय केलो जाणां तांगेल चूक आसल्यार समीत तांगेल एक्सक्यूज मस्त आसता हांव ते एक्सक्यूज आयकुचे रेडी आसता ताण म्हणचे कसले गो तांकां पुरो रिपेर करचे तांगेल वाटेर सोड पळया म्हणून तू कसन म्हण तुका गतस वे तांगेले पुरो कसन म्हण तो केलो म्हणटा जाल्यार मिगेल स्वभाव कशें म्हळ्यार मिगेल येद्रा कसन चूक जाता आसल्यार ते कोणाकय समी जाता आसल्यार हांव तडसून घेना वय तुमगेले पुस्तका एक घटन वादला बस सारी एकलो सहप्रयाणिको पेपर वाजिल नेवन कोनो आंग आपराय स्पर्श करता आशिल्लो कडे ते सीट सोड मागशी येवन बसली कडे अन्येकली बसली ती काय त्याच उपद्रव दित म्हणून अक्का ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಉಪದ್ರವ ಉಂಟು तितले जना येद्रा त्या मनशाक उठान राबून उठान राबून वय पळय तशी जाल्ला हांगा देखून मंगळूर देखून वताना बसार एकला हांगा रात घालता आशिल्लो हांव जना वट्ट करून पुलीस स्टेशनाक व्हेला बस मिगेल वोट तशील पडा म्हळ्यालींची कसला गो तुकी अंग्राचार म्हळ्यालींची म्हणलें तशी करना जेव्हा पाय तगेल वाडत ते न्हय वे आनी तांकां पुलिसांच्या म्हणलें कसन म्हळ्यार ताका तुमी मागेला आतां बडी दिला ताका मार म्हणून म्हळें मारची काम मिगेल न्हय मारची जाल्यार हांव बसार मारता आशिल्लें ताका
मार्ची काम मिगेल नाही आता कसं कर का म्हणा रे तुम्ही तगेल फॅमिलीच्या पोलीस स्टेशन आपोनु तक दाखो का तक कसल का तिरंगाळला म्हणून गरकट साले राहू मांजला ताजा पशी ओढव माननी कसले असवाय वय 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 म्हणगेन वय मग ते पुस्तक तुकून विंचिलेली इतले मेळता तांतू तुमगे लेखले कामाचेली नाती बस सार मिळलेली अयो तीन ते 9 कापड चेरड वंक घाल्लेले पर लेखल्यारी दोळा उद्दाशी आता मिगेल बुकान कंचे काल्पनिक ना वय ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಹಾಂ ಬರೆಯಲ್ಲ ಕಸನೇ ಪಳ ಹಾಂ ಜೀವನ ಪಳೆಯಲೇ ಅನುಭವ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಬಣ್ಣ ಗಾಲ ಶಾಪುರಾವೆ ಚಂದ ಬಾಜುಚ ಚಂದ ಶಿವಾय खंचे आता आम्ही गेल्यावर बाहेर होताना शिवतावे एक ಸ್ವಲ್ಪ मेकअप करून वचनात तशी तक ಸ್ವಲ್ಪ बಣ್ಣ ಗಾಲ शिवाय खंचे काल्पनिक ना त्या मी गेल्या हृदया भितर इतले वर्ष दोन आशिल विषय पळा त्या अक्षर रूपाला ಹೇಳಲೆ हांव कसने बरयता तशींची हांव पळयलेले विज्युअलाइज करून घेवन बरोवचे तशी अनेक कसं म्हणारी त्याची पुस्तका बदलच्यात मागीर उलोवया नेक्स्ट कसं म्हणारी वाजिता वाजिता म्हाका थंय 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 ಸ್ವಲ್ಪ आध्यात्मिकता म्हळ्यार ताजे दिक्कान चड मलवत सुतू म्हूण दिसता हे कितले काळ तुकून अशी आरंभ जाला नाही सांग तुकूनच ಸ್ವಲ್ಪ आध्यात्मिक चिंतन आध्यात्मिक चिंतन म्हणारे नाही कृष्ण मठाला गी कृष्ण मठाला गी असतो न्हू हांव आसा आनी एक अनुभव जाता मनशाक अनुभव शिकयता आमी कसन म्हळ्यार म्हाका पुराण म्हणे आशी सकड आशिल्ली जाल्यार आतां म्हाका कसन कळ्ळें म्हळ्यार जीवन म्हळ्यार कसन हें म्हूण कळ्ळां आनी जन म्हळ्यार कसन म्हणूय कळ्ळां आमगेले येद्रा चंद्र करता ती तेन्ना हांव कडेक अल्टिमेटली कसन आमकां कसन जावका आमकां शांती जावका आनी एकल्यार शांती भंग करण्याशी आमी वंचुका त्या दुखून कशें आसका म्हणून हांव केल्या वेळा मिगेले भितर हांव चिंतन करचें वचचें न्हू मस्त सकड म्हाका आंगा लागना कळ्ळें तशें देखून तशें पुरो आलोचन करच्याक सुरू केल्लें हांव भोवशा त्या दुखून मिगेले भितर मस्त शांती आसा आनी केल्या वेळा मस्त शांती भंग जालेले तेन्ना कशें हांव घरा एकल्यान वचूचें काट्याक वेळाक रडता आराम जाता ऐकूच्या कोणी ना जाल्यार रिवडना आता मनशान रडची कसं जाल्याक कोणी यो पाप म्हण का म्हणना नाका तुका तुवांची न्हय आमगेलो आमगेलो सावळीची तुका तुवांची मिगेल दुवस बॉम्बाईन तू पूतस जर्मनीन तू म्हाका कसं नाही जाल्यार तांकां म्हण राखून बशें जाता मिगेल भितर हांव तांकां हांव नित्य फोनूय करना हांव मस्त कडेन पळयता नित्य फोन करच्यो चेडवाल्या उलोवचे नातला जिवासन कडेन जाता पर आयकलें हांव आमगे ते नित्य फोन होईना इता म्हळ्यार हांव एक पळयल कसं म्हळ्यार लेखली कसं म्हळ्यार आतां मिगेल दुवेन म्हाका डेली फोन केलो म्हणल्याक कसल खबर उलोवचें बा मागीर नित्या खबर पुरो उलोवचें जाता तेन्ना आमी तांत कांयपणी उलयताची ते आमगेले हे तांगेले प्रभाव येवचे नज तांगेले जीवन तांगेलें मिगेल दुवेल जीवन तिगेलें तिगेल बामणा लोटकी तिगेल बामणा तेंच्या लोटकी तिगेल की तीन कसन म्हण तीन आसका शिवाय आमा हे कसन करका म्हण ती निमगेल्या मात्र हांव सांगका हे नित्य उलोवचें सुरू जालें सदना आमी प्रत्येकान तूं माती घालताची तीन काळे कपड न्हेसले काळ नाका आशिल्लो गो तांबडी गावल का आशिल्लो म्हण आमी सांगचें सुरू करतात त्या देखून तांगेल जिवनाची इंडिव्हिज्युअलिटी म्हणटा पळय तांगेलें एक वैयक्तीक जिवन हांव माती घालचें नज म्हणजे एक अभिप्राय री हांवें मिगेल दोनी चेडवांक डेली फोन करच्यो ना म्हाका गत आसलें तांकां करच्यो तांकां गत आसलें तांणी करचें तुमकां हेब्री कन्नड साहित्य संमेलन दोन्हीचे संमेलनाचे सर्वाध्यक्ष पदवी मेळ्ळी कशी जाली मनांत पळय एक तुका लेखनशी कसं मेळ्ळ्या कशें जायता डिसेंबर 31 तारीखे रात्री हांव टीव्ही पळयतास ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಳೈತಾಸ್ತಾನ ಮಗ ಬಿಸಿರಾವಲ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲು ನಾಳೆ ನಿನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು म्हणलो ಬಿಸಿರಾವ್ ಶಿವಪುರ ಗೊತ್ತಸ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಚಾನ್ ಮನುಷ್ಯ ನಾಳೆ ನಿನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು म्हणलो ತಾನೆ ಮಗ ನೀನು ನಾನು ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮನೆ ಸಾಂದಕನ್ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಹೌದಾ ಏನು ಮಳೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ म्हणलो ಮಕ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕಸಾಂಬಾ म्हणू मळे मक्या ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತೈನಾ मक्क सिलेक्ट केला हांव एक सिलेक्ट जाला म्हणजे म्हाका कल्पनतायना मिगेल मना हांव एक सामान्य कसं एक म्हाका म्हणून घेवन मागीर हेर दुसू तांगेल कमिटीच्याल फोन आयलो अंबातने मुद्राडील फोन आयलो
आणि तुका आम्ही सर्वाध्यक्षी केला म्हणून म्हाका एक शॉक आनी आश्चर्य आनी संतोष जाल्ले पुरा वट्ट जावनच पळय एक कोणालागी पुणी सांगका नवे कोणा सांगचे हांव ते खंयची मॅजिकार एक बाय सर न्हू एक पेड घेवन गेलो कुगोते धावली ಕೂಗೋತೆ ಧಾವನುಚ್ಚುನು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಉಂಟು ಮಳೆ ಎಂತದ म्हणलो ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೋ म्हणलो आणि हांवें वेल्लो स्वीट मिगेल तोंडा घाल एक शाल घालनु ताका अशुलोची शाल घालनु हार घालनु ಇದು ನಂದು ಪ್ರಥಮ ಸನ್ಮಾನ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಗೆ म्हण हांव सांगून ते बसकारानु आमगेले ते लागले एक थोडे जण आपोनु ताणें ते संभ्रम केलेलोच पळय मिगेल जीवन सार्थक जालें म्हण दिसलें म्हाका ताणें मागीर तागेलें एक प्रीती हांव घेतिल्याक मिगेल जीवन सार्थक मिगेल गुरू म्हणटा हांव ताका इता म्हळ्यार मिगेल जिवनांत तूं मस्त वेळाक ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನೆನ್ನುವ ಮಳೆವರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ हात दोन चलयला तांतू तो प्रमुख जावन मागीर ह्या वाटेर हाडलेलो ताणें देखून ताणें ते भोगील संभ्रम आस पळय ताणें सर्वाध्यक्ष जाल्यार पेशी चड संभ्रम केला ताणें हांव केन्ना विसरना तशी तुमकां 60 वर्स जातानाय उडपाची तुमगेल पुरा अभिमानीन मेळ्ळून ते आचरण करून तुमगेल पुस्तक थंय बिडुगड जालें त्या समारंभा बद्दल एक 2 उत्तर सांगा आनी आमकां 5 मिनिट उरला हा तेंची मिगेले 60 वर्स जाताना हांव आसूचे विश्व संस्कृती प्रतिष्ठानाचे तो रविराज एच पी म्हणस विश्वनाथ शेणे मामस ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮಾಡುವ ಮಳೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹಸ್ಲಿಂತಿ ಒಂದು ಹೆಂಗ 60 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುದು ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕೇಳುದು ಮಾಡೋ ಆಮೇಲೆ 60 ಅಲ್ಲ 70 ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುದು ಮಳೆ ಇವಳಿಗೆ 70 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡುವ मागीर तांणी परत ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಗೆन केले मागीर कुगो म्हणलो तुगेले ते बुक्कस नवे ते एक ह्याची संदर्भात रिलीज करया तू बरोवन दवरलेलेस नवे म्हणून मागीर जायत म्हणून बुक प्रिंट केले मागीर कुगो मात तेन्ना हुशार ना आशिल्ले आनी तागेले चेडूय सोणा आशिल्ली ती नाजाल्यार तागेले आतां हांव ते रिलीज करता म्हणलें केले जायनी मागीर मिगेल नातोल आतां रिलीज केलें मागीर मिगेल भारी प्रितीर अभिमानार एक 200 जन आयिल्लीं आमी 100 जन लॅक घालले एक 200 जन आयिल्लीं ती ML सामगा डॉक्टर भंडारी आनी आमगेलो कोण वरदेशी रेगंगे आनी पुरा मिगेल बद्दल उलयलीं ती आनीके मस्त जन उलोवच्या म्हण आयिल्लींची मिगेल विशयान म्हाका खुशी जाता आशिल्ली कान तंप जाता आशिल्ली कोणी आमकां पोगळसिल्ले जाल्यार समय ना आशिल्ले त्या देखून एक नमुने संभ्रमारी विशेष जावन आनी मिगेल अण्ण मिगेल घरकडच्या तर्फेन मिगेल अण्ण उलयलो तशी चंदार जाले ते कार्यक्रम तुमकां यूथ ऑफ GSB न आयोजन केलेले आभरण साधकी हांतू प्रशस्ती मेळ्ळी साधकी म्हणून त्या विशयी ಸ್ವಲ್ಪ थोडे सांग हा वय ते कशें म्हण आमी घालची न्हय आशिल्ले कोणी नॉमिनेट करका आशिल्ले आनी वोटिंग करका आशिल्ले दिसता मिगेले कजिनान घाल्लेले मिगेले फ्रेंड्सान परत वोट केले दिसता मागीर म्हाका तांणी आपयले जाल्यार त्या दीस म्हाका विश्व हांगेले संस्कृती इलाख्याचे एक प्रोग्राम आशिल्लो म्हाका द्वंद्व थंय वचका की हांग वचका म्हणून मागीर हांव लेखलें म्हाका तांणी अवॉर्ड दिल्लेले मिगेले हे पळोवन हांव हक्क पायद मान्य न्हू थंय वचून अवॉर्ड घेवचे वच्चे समूहे म्हण मिगेल आत्मसाक्षी ओप्पना म्हण हांगा सुरवेक ओप्पलेले प्रोग्रामाक हांग वचून थंय हांवें तांणी मागीर म्हाका आमगेले हांगा कोंकणी संमेलन जाताना हाणें म्हाका हांगा पावयले ते मागीर मणिपालांत तुम्ही एक दोन्ही हांतू सिनेमांत अभिनय केला ये अभिनय कोरयेत म्हणून केन्ना कळ्ळें मिगेल खंयचेंच पळय हांव लेखून जाल्लें न्हय ताजीतल्यान जावचें बा ते मागीर हांव ताका मागीर हें दिता संपूर्ण हें करता कसं म्हणटात ताका साथ दिता तांणी दिलेल्या अवकाशाक तशें फुडें एक मुकुंदराज एक लेखनहಳ್ಳಿ म्हणून एकलो आसा ताणें एक सिनेमा काडलेले काडू हादिया हूगळू म्हणून ताणें एक प्रिंसिपल रोल तूं करतोय म्हणून तांचे ताणें म्हाका पळयलेलें कोणाक सांगिल्लें म्हणून ताणें म्हाका फोन केलो हांव केलें ते फिल्म मात्र ते कसं म्हळ्यार थिएटरांत न्हय ते कमर्शियल सिनेमा न्हय हे साहित्य संमेलना हांगा ते हांवें पळयली ते सिनेमा ताणें म्हाका एक 2 क्लिपिंग पेटयलेले मात पळयला आनी मस्त लाय जाला म्हूण सांगलें अर्थ म्हाका आनी कोण तो आमगेलो राजेंद्र सिंग बाबू तो आनी हांव एक स्टेजार को गेस्ट जावन आशिल्ली हांव उलयलें ताका बारीक खूश जालें 7 वर्स नंतर ताणें म्हाका फोन केलो आमगेलो एक सिनेमा आसा तुका हांव तांते एक रोल दिता करतले वे म्हणून हांव म्हळें म्हाका तांतू मस्त अनुभव ना म्हळें तूं यो तूं व्हड रोल न्हय हिरोईना लांब तूं करतवे म्हणलो जायत म्हळें
मागीर एक 10 दिसाची शूटिंगाक गेले जाल्यार हांव कोणाक सांगच्या वचचे न्ही इता म्हळ्यार एक मैं माधुरी दीक्षित बनूंगी म्हण एक सिनेमा येयलो उडगास असो कडे तिगेल पिक्चरांतू ना ती सगळे सिनेमांत तशें हांव आतां पुरो जनाला हांव सिनेमा केला म्हण सांगू न्हू मागीर हांव इतले साम कुडक्या मार बसल्या रे ताका हांव सुरे पळयता सिनेमा हांव कितले आसा हांव कशें येयलें आनी तांकां तुमी गुर्तूय मेळच ना एक म्हळ्यार हडल्यान तुले एकली ब्राह्मणाल बायल तिगेले रोल म्हाका आनी सगळे सिनेमांत बामणा वेर एक नमुने कोप कसो म्हळ्यार बामण बेजबाबदारीच्या तशी लायक रोल दिला ताण म्हाका हांव केला पळोवका कशें जाता म्हण आनी रिलीज जावका नेक्स्ट मंथ रिलीज जावका मात्र हय तो म्हणलो ಇದು ರೋಲ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಈಗ ಮುಂಚಿನವಾಗಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದೇ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಣ್ಮಳ್ಳ आणि मस्त ये हास्य स्पर्धे म्हळ्यार हाजे ताका पर निर्णायक जावन टीव्ही कसं तुमकां मनान दिसता तांगेला हास्य पळयतना हास्य सृष्टी करू काही जन कष्ट भोगता म्हणून दिसता म्हळ्यार हास्य केन्ना म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आमगेले अनुभव आशिल्ले तितले ताका एका फ्रेशनेस चड आमी हांगाचे थंयचे परत ओट्ट करून घेवन केल्यारच पळय आनी तूं कुंतोळ हांसोवचा प्रयत्न करूनच जा आनी हास्य म्हळ्यार नाटक न्ही सहज जावन येवका ते आतां आमी वचून बसून उलयतना आमी हसतना आमी कितले हसता ती आतां आमी परत भाव भयण्यान परत ओट्ट जाल्यार आमी काय रात्री आम्हाला मागीर म्हणचे परता की कशी म्हणून म्हळ्यार तेवे एक हास्य गोष्टीची ते कसं म्हळ्यार सहज आतां कसं जाला गो स्वय पुरा जनक हांव ओड जन कोत्तलकार म्हणचे एक मात्ता येवन हसू विसरला हास्य म्हळ्यार कसं होतो स्वय यांनी मादिवन हगल्यावरी सहज पळय आमी ते इतला वचून बसता आशिल्ली पळय तसं ना जाला आतां त्या दुखून असे गोष्टी कनी वचून हसका पडला हा म्हणजे जल तितलं आमगे जीवनांत आमी सरळ जावन अनेकल्या वट सहिष्णू जावन आमी हसून हसून दीस काडया आमगे देह भार जावच्या पुरो मन कितला हगूर जावच्या पुरो आणि आमकां जीवनांत तूं बदलची शकुंतला गांवांत कसं न्ही हांव कसं अमिताभ बच्चन के ऐश्वर्या रೈ की कसं न्ही जाल्यार खंयचे गांवां मस ನೀವು ಅದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಗು कितले जन मेळटा गो तो स्वय हाज्या पशी ओड कसं न्ही स्वय एक सभे गेल्यारी बन्नी मॅडम इल्ली खुर्ची उंटು बन्नी कुत्ಕೊಳ್ಳಿ म्हणून सलगेरी इथे म्हळ्यार आमी हास्य उलयतल ना गंभीर उलयतल नाही पळय तितले प्रीत करता लोक आसा ती कळवा तें एक भाग्य ते म्हणून मी गेल्या ये हास्याची शोधांतू तुम्ही प्रति एक पळोवचे मनशाक नाही गेल्लेले एक संदर्भाक तुमगेले एक पळोवची एक विशेष जाल्लेली दृष्टी आसा की दृष्टिकोन आमगेले विंगड जावका जाय मनशान कसन पळयता पळय आमकां तेंची दिसचे म्हणून आमी आतां हस्ती हांव केन्ना उदाहरण दिवचें हस्तेक कुरड्यान आपळ्यावरी पोट आपळल्याक पाव गोरशे पाय आपळल्याक खांबुशी बाल आपळले ऐंशी कान आपळल्याक गोरशीशी दिशिल्के तशी आमी एक विशयाक समग्र जावन पळयतना आमी तो विशयान तो आमकां कसो जावका तेंच पळयता ती आमी कसो जाता तूं गंमत पळोवच्या ना जा दुखा पावट कसो वॉड करका दूख काय लय जाल्ले आनी एक सांगता शकुंतला तूं कोणाले 4 जणांना याद राख रडल्यारच पळय म्हणटा शिवाय मागच्या तुला कसं कर गो म्हणटाची ते तू हसय कितले कुशेर हसता पळय त्या दुखून आमी हसतानच पळय 4 जणांना ओट्ट हसका रडताना एकले न रडका तेंच आमी 4 जणांना याद राख रडल्यारी पुस्क म्हणतात नाही वय तेच देखून एकले ना रडका आमगेल बनांतूल बेजार काडका आमी ताका पर्याय सोदूक हांव केन्ना आमगेल चेडू म्हणचे पण प्रॉब्लेम प्रति एकला येता आमी प्रॉब्लेमा विशयान उलोवत न्ही हाजी पर्याया विशयान उलोवका पर्याया विशयान आमी आलोचन करका तेन्ना ते प्रॉब्लेम हगूर जाता आनी ते प्रॉब्लेम घेवन नांदचे रडचे सवचे सकट न्ही आमी ताजी पर्याय सुरवेळ सोदुया कसं सॉल्व करचे म्हणून चेडू हे पाप तशी लेखताची निगेले वय बारी संतोष जालो संध्या एक घंटो घरान बसून परडी मारले म्हण के जाले म्हाका जाल्यार तांतू मस्त आमगेले वीक्षकांनी घेवचे तसले विशय आशिल्लो आत्तां सांगिले हे एकली न बसून रोडका 4 जाणां येद्रा हसू का म्हणलेले बारी व्हड विचार तो असले मस्त अमूल्य जालेले विचारधारा आमकां आमगेले वीक्षकांक दिलेले खातीर 1 घंटा आमगे स्टुडियो येवन इतले एक आप्त संवाद केलेले खातीर मस्त धन्यवाद नमस्कार म्हाका हांगा पोनू म्हगेल मना भितवयले केन्नाय हांव हास्य उरलोचें मना भितवयले ಸ್ವಲ್ಪ उरलोचें अवकाश दिवन इता म्हण हांव म्हगेल जिवनाक कसं पळयलेलें की तेच उलयलेली अवकाश दिलेल्याक तुमकां विश्व कोंकणीच्या प्रत्येकल्यांकय हांव आभारी म्हूण सांगच्याक इश्ट पावता
हम्म.